आयज आतां मेळपा म्हण सगळ्यां कडल्यान फोन येता की बाबा कितें जालां काय आनी जेन्ना तिकेट डिक्लेअर जाली भारतीय जनता पार्टीची आमचो रितेश नायका ताजे नंतरचे सिक्वेन्स म्हणजे काही कार्यकर्ते म्हणजे हितचिंतक आमचे मित्र मंडळी ज्यांचो आमचेर प्रेम आसा ते सगळे जाण त्या दिसा म्हणजे बिरेस्तार दिसा डिक्लेअर जाला त्या दिसा आमच्या घरा कडेन आयले आनी तांणी आपलो सपोर्ट म्हाका दाखयलो मोग म्हाजेर दवरलो. त्या नंतर आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आनी पक्षाचे सगळे पदाधिकारी मुद्दम म्हाका मेळपाक आयले आनी तेन्ना आमी जेन्ना तांचे कडेन मेळून आमचे विचार मांडले. तांणी आपले पक्षाचे हिता खातीर कितें करपाक ते सांगले. फक्त आमी एक मुख्यमंत्रीक मेळटले आनी तांणी सांगले तुमी मुख्यमंत्री आयल्या बरोबर मुख्यमंत्रीक मेळा आनी म्हणजे आनी तुमी प्रेसाक सांगा. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ते बिरेस्तारा जाले मागीर मुख्यमंत्री पुण्यान उरले आनी ते येवंक शकले ना. ते राती आयल्या आनी ताच्या नंतर आयज तांची भेट घेवन आमी अशें सांगलां की म्हणजे आमी पक्षाचे कार्यकर्ते जशें कालूय हांवें सांगिल्लें काल दिनू आयिल्लो की देश प्रथम पक्ष तृतीय आनी तृतीय स्वयं म्हणजे आपूण तिसरो ह्याच धर्तीर आमी काम करता. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून मुळान आमी कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणजे कालूय जेन्ना पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें की आयज आमी ह्या स्तरार आयला ह्या भारतीय जनता पार्टी मुळेच आयला आनी पक्षान आमकां आयज आमी गोंयभर आमचे जे आमकां वळख आसा ती आमची पक्षा खातीरूच आसा आनी पक्षान आमकां विविध जाग्यार आमकां विविध पदाचेरूय पक्षान आमकां व्हेल्लो आसा आनी आमी जबाबदार कार्यकर्ते. पूण त्या दिसा हांवें केन्नाच अशें सांगूं ना की हांव अपक्ष रावतलो आनी कितें म्हणून आमी आमच्या अध्यक्षान आमकां सांगल्या नंतर आमी फक्त एकूच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागीर आमी लोकांक फुडें वचचें अशें म्हणून आमचें ठरयिल्लें. त्या प्रमाणे मुख्यमंत्री शेनवारा रातचे आयले आयज मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्रीक मेळ्ळ्या नंतर आमचे सगळे जो प्रश्न आसा सगळे प्रश्नाची उत्तर आमकां मेळिल्लीं आसा आनी आमी फूल फ्लेज फाल्यांच्यान पक्षाच्या कामाक लागतले. आमी पळयता की पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजीचें विजन जे ते काम करता देशा खातीर तशेंच आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे गोंयच्या विकासा खातीर सातत्यान कितलें काम करता आनी आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हे पक्षा खातीर कितलें काम करता हे सगळ्याची जाणीव आमकां आसा आनी त्या धर्तीर आमी काम करता. आमचे आमदार रवी नायक हांचें निधन जाल्या नंतर आमचो जो ह्या मतदारसंघाचो धुरो आपल्या खांदार घेवन मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या पक्षाचें काम करपाक आमच्या अध्यक्षान आमचे स्थानीक सगळ्यांक विश्वासान घेवन गेले 6 म्हयने काम करीत आसा आनी नवीन आमदार निवडपाची आयज प्रक्रिया सुरू आसा आनी ज्या येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हाका खात्री आसा की फोंडा मतदारसंघाच्यान दुसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार निवडून येतलो आनी कमळ परतून ह्या मतदारसंघान फुलतले आनी हो जो मतदारसंघ आसा फोंडा मतदारसंघ हो भाजपचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतले. तर ते दिसा जो प्रकार जालो तो गैरसमजातून जालो काय बेश्टो असो कितें? न्ही ते दिसा जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जाली तुमकां त्या दिसा सांगलेलें हांव गोंयान नाशिल्लो आनी जेन्ना हांव गोंयान येतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या आनी मागीर हांव जेन्ना आयलो तेन्ना सगळे जाण आमगेले हितचिंतक फ्रेंड सर्कल आनी आमचे बरे मागपी जेंचो तुजे कडेन मोग आसता ते सदांच म्हणजे कितेंय जालें की इन्स्टंट लोक येता धांवत त्या प्रमाणे ते सगळे जाण आयले म्हणजे कोणेच तांकां आपयली मिटींग घेतली हातूंतलो भाग ना. सगळे जाण एकठांय येवन सगळे जाण थंय जमले आनी ते जमून तेन्ना ते जमल्या नंतर आमकां कल्पना नाशिल्ली इतले लोक येतले म्हणून आनी आमचे पक्षाचे पदाधिकारी जांणी येवन आमकां सांगले तेच्या नंतर आमी तांचे म्हणणें आयकून तांकां आमी सांगलें आनी सगळें आमचें मान्य जालें. फक्त मुख्यमंत्री आमी त्या दिसा सांगलें तांणीय सांगलें आमकां तूं मुख्यमंत्र्या कडेन येतकूर एकदां उलय आनी तुजो सगळें पूर्ण पाठिंबो जो आसा हो रितेशाक आसा. पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आनी फुडें आसतलो. ना पण तुम्ही नाव घेना म्हणटा लिडराचें कोण आतां पार्टीन कोणाक तिकेट दिल्या पळय डेफिनेटली न्ही रे भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा रितेश नायक मागीर तुमकां नांवूय जाल्यार हांव सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक जो फाल्यां नॉमिनेशन भरतलो
ताका पूर्ण पाठिंबा म्हजो आनी आमी सगळे म्हणजे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हागेले वैयक्तीक जे हितचिंतक आसा आमचे सपोर्टर आसा तांचे सगळ्यांचो सपोर्ट ताच्या फाटल्यान आसतलो आनी इतलें सांगूंक सोदता की हो सीट भारतीय जनता पार्टीचो निवडून येतलो. सीएमान एश्युरन्स म्हणजे आमकां जो कॉन्फिडन्सान घेवपाचो आशिल्लो म्हणजे आमकां एकूच आशिल्लें की आमी खंय कमी पडले आनी ही तिकीट कित्या खातीर मेळूना ती तांणी आमकां सांगल्या अध्यक्षांनी आमकां सांगिल्ली पूण तांणी सांगिल्लें आमकां की तूं एकदां सीएमा कडेन उलय कारण सीएम आनी पार्टी हे दोनूय म्हणून आमकां फुडें वचपाचें आसा. आता 2027 प्रॉमिस केलं तुमकां 2027 वर्स आसा मरे आनी ते आज कशें उलयतलो 27 येवनी सद्या आमी भारतीय जनता पार्टीचो तर तुमचे मागण्यो कितें आशिल्ल्यो? आमची मागणी एकूच आशिल्ली आमी खंय कमी पडले ते आमी जाणून घेवपाचें आशिल्लें पण पक्षान ते आमकां सांगलेलें आसा खंय पक्षान सांगलां आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी फुडें आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकांय सगळ्यांक विश्वासान घेवन फुडलें कितें आसा तें जातलें. पण अशें खंय कमी पडले अशें तुमी? ते क्लोज डोर आमी डिस्कशन जाल्लें आसा ते कितें खंय कमी पडलां तें म्हाका खबर आसा. येणाऱ्या काळान आमी फुडें आनी जोरान काम करतले भारतीय जनता पार्टीचें काम करतले. मुळात आमी भारतीय जनता पार्टीचें इतल्या वर्सां काम करीत आसा. आयज आमी ह्या स्तरार पक्षान आमकां पावयल्लो आसा आनी फुडें सुद्दां पक्षा बरोबर आमी रावन फोंड्यान बरें प्रोग्रेसीव करतले. फायनली मॅटर जे आशिल्ले ते फॅमिलीचे आशिल्ले आनी फॅमिली भितरूच तुमी तें कंक्लूड केलें. हय फॅमिली भितर त्या दिसा सुद्दां सांगलें न्ही जेन्ना पक्षाचे अध्यक्ष आयले तुमी सगळे जाणांनी पळयलां हांव तांच्या बरोबरूच आमी अध्यक्षा बरोबर गेल्लो न्ही आमी बसून सो आमचे हे कांयच नाशिल्लें फक्त मुख्यमंत्री येतकूर मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो जो थोडो विशय आशिल्लो तो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी तो सॉल्व पळय जे जेन्ना लोक तुमच्या घरा कडेन जमलेले पळय ते तुका सपोर्ट करपाक तुका हें करपाक येयल्ले ते आतां तुमच्या बरोबर रावतले बीजेपीक जावं हें करपा लागून तुमच्या उतराक ते रावतले काय म्हणटात? डेफिनेटली न्ही जेन्ना ते जे आयले ते म्हज्या मोगान आयले आनी तांणी त्या दिसा मागीर हांवें आयकलें की तांणी बारीकशी मिटींग घेतली बैठक घेतली आनी तांणीच थरयलें की कितें बाबा डिसिजन जाता त्या बरोबर सगळे रावचे. त्या प्रमाणे सगळे जाण फाल्यांच्यान सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एकसंग काम करतले. इतले दीस भोंवत आसा सगळे करीत आसा पूण थोडे वैयक्तीक थोडे फ्रेंड सर्कल आसा थोडे हितचिंतक आसा ते आयिल्ले आसा ते सगळे जाण पक्षा बरोबर फाल्यांच्यान लागतले कामाक. तुमकां कितें दिसता की आतां तुमी सगळे जाणी एक मार्जीन कितलें तुमी दिवपाक शकता एक भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक? कितें मार्जीन आनी तुका काल पयर सांगलें आनी 8 दीस राव मागीर तुका सांगता वातावरण खंय पावता पूण नक्की कम्फर्टेबल मार्जिनान भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलो. कशें दिसता तुमकां की पक्षान तुमकां विश्वासान घेतलें ना? हय पार्टी कडेन जेन्ना आमी एसोसिएशन आसा लास्ट 20 वर्सां जालीं पार्टी कडेन पार्टीचें काम करता तेन्ना ऑब्वियसली एक दिसता की पार्टीन आमी कन्सिडर करपा जाय आशिल्लें विचारपा जाय आशिल्लें पूण जे पार्टी भितर एक इतली व्हडली फॅमिली आसा बीजेपीची ते तातूंत भितर अशें जायना की प्रत्येकाक विचारप जाता की प्रत्येकाक सांगप जाता आनी जो प्रश्न आमी पयरूं आमी जशें अपुरान सांगला की दामू भाई कडेन उलयले तर दामू भाईन आमकां तेजें सगळें रिजन सांगलां कितें कितें करपाचें आनी फुडें कशें आमी मुखार वतले. तर ताच्या खातीर जो आमचे पळय खंय मोग आसता थंयूच मातशें दुखणें बी ताकाच सांगपा पडटा तर त्या खातीर आमी तें दुखणें मांडलें तेन्ना आनी आतां आमचो जशें म्हणलें की मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लें आसा आनी प्रदेश अध्यक्षा कडेन उलयल्लें आसा ते उलोवन आमचो जो प्रश्न आसा आमी सुटावो केल्लो आसा. एकंदरीत जोमान आतां प्रचाराक सुरवात तुमची सायडीच्यान बीन आतां मोठे प्रमाणाचेर पळोवपाक आमच्या सायडीच्यान काम भारतीय जनता पार्टीचें काम हें आसा पळय हे इलेक्शन टू इलेक्शन ना. भारतीय जनता पार्टीचें काम इलेक्शन सोंपल्या नंतर परतें सुरू जाता आनी त्याच प्रमाणे काम चालूच आशिल्लें फक्त आमगेले 2-3 दीस जाले तातूंत मातशें म्हणजे आमकांय मातशें हें आशिल्लें पुणून आमी खंयच कामाक कमी करूं ना नाजाल्यार आमी काम स्टॉप करूं ना नाजाल्यार पक्षाचें काम आमचें चालूच आसा. जेन्ना योग्य आमचो जो उमेदवार दिला भारतीय जनता पार्टीन रितेश हेच्या फाटल्यान सगळे जाण लागतले फाल्यांच्यान कामाक लागलेले आसा ऑलरेडी आनी नेटान लागतले. आमगेले जशें विवेकान सांगलें की आमचे तुजे कार्यकर्ते सगळे फाल्यांच्यान कामाक आसतले. हो सीट भारतीय जनता पार्टीचो जातलो. फाटलें जर इलेक्शन जर आमी पळयलें न्ही जाल्यार फक्त 77 मतांनी रवी नाईक बाब निवडून आयिल्ले. सो फाटल्या फावटी बीजेपी कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें काय कशें कितें इतलीच मार्जीन येयली म्हणटा फक्त इतले तुमचे कार्यकर्ते आसना फोंड्या वाठारांत म्हणटात न्ही फाटले खेपे भाजप आनी मोगो सेपरेट आशिल्ले. आयज भाजप आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष एक आसा युतीचें सरकार आसा आनी युतीचो उमेदवार म्हणून रितेश नायकाची निवड जाल्ली आसा. सो ताजी मतां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची मतां आनी भाजपची मतां प्लस रितेशाची वैयक्तीक आमची सगळ्यांची ही सगळे एकंदर पळयत जाल्यार हो सीट नक्की भाजपचो जातलो.